पर्वरी पुलिशेन दरोडेखोरांची माहिती पत्रकारांक दिल्ली। त्या संबंधी बातमी जाहीर जातकच वास्को पुलिशेन दरोडेखोरांची माहिती मेळिल्ल्यान वास्को पुलिशेन वास्कोन रेड मारून 2 जाणांक घट धरल्यात। तांचे कडल्यान भांगार जप्त केला अशी माहिती वास्को पुलीस निरीक्षक निलेश राणेन माहिती दिल्या। पर्वरी पुलीस स्टेशना वयल्यान इन्फॉर्मेशन शेअर केलें आमकां की पर्वरी ज्युरिडिक्शनांत 2 स्नॅचिंग जालें, एक मंगलसूत्र आनी एक चेन। आनी एका इन्सिडंटाची तेंचे कडेन CCTV फुटेज तो ती फुटेज शेअर करतकच आमी तांकां मातशें आयडेंटिफाय केलें की एक तो अशफाक आनी दुसरो हुसैन आसपाक शकता। हांचे फोटोज आशिल्ले आमी तांकां फोटोज शेअर केले, ताजे वयल्यान आयडेंटिटी कन्फर्म जाली। मागीर हे जे वास्को पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनान रावपी आसल्या कारणान तांकां रातचे तांकां ट्रॅप लावन दोगांकूय लेट नायट धरले आमी आनी तांचे कडल्यान ती पल्सर बायक रिकवर जाल्या आनी मंगलसूत्राचो पीस जो हांच्या स्नॅच करून हातीन आशिल्लो तो आनी चेन, गोल्ड चेन, हे दोनूय तांचे कडल्यान रिकवर जाल्ले आसा। हय, हांचे पयलीं रिकॉर्ड आसा। अशफाक आनी हुसैन हे दोगी HBTनी आसा आनी केपें, सांगे आनी ओल्ड गोवा चेन स्नॅचिंग इन्सिडंटांनी इनवॉल्व आसा। हांकां पयलीं अरेस्ट केल्ले, बेलार आसात। आनी हुसैन म्हणटा तो एक 15-20 दिसां पयलींच जेसींतल्यान भायर येयल्लो। सो हेंचे आनीक कितें इनवॉल्वमेंट आसा जाल्यार तितूनय इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। आयज सकाळीं बाकीचे पुलीस स्टेशनाचे ऑफिसर्स येवन तांकां इंट्रोगेट करून गेल्ले आसा।